मंत्री मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान पर्रीकारान दुसऱ्या खंयच्याय मंत्र्याकडेन मुखेलमंत्री पद दिवन गोंयचें प्रशासन चालीक लावचें अशी मागणी घेवन समाज वावुरपी राजन घाटे आझाद मैदानाचेर उपासाक बसला. 9 दीस जाले मात स्वार्थी मुखेलमंत्र्यान मुखेलमंत्रीपद कोणाकडेनच दिना म्हूण सरकारान लोकांची सिंपती कितें आसता ती दाखोवपा खातीर शेनवारा पणजेन जाहीर सभा जाली. सभेचे सुरवातीक आदवोगाद आयरिश रॉड्रिगीजान आंदोलनाचो कार्यक्रम जाहीर केलो. Now, as a move to intensify this agitation, from Monday, 4 things are going to happen. We are going to demonstrate and protest outside all the public functions attended by Goa Governor Mridul Sinha. We are also planning over the next few days a demonstration in front of the Deputy Collector's office in every taluka, in all the 12 talukas. Since now we are publicly told that Manohar Parrikar had expressed his desire to resign and Narendra Modi has asked him to continue. So the message has to go loud and clear to Narendra Modi that he has no right to interfere in the governance of Goa. Since Manohar Parrikar is continuing due to Narendra Modi, we are planning to demonstrate before all functions in Goa attended by all union ministers. And Nitin Gadkari is coming on Monday the 10th of December to inaugurate the Kandepar Bridge, and we will meet him there and demonstrate in front of him so that the message goes loud and clear to Narendra Modi that enough is enough. He cannot be meddling in the state affairs. If it is really true that Manohar Parrikar wanted to quit, Narendra Modi has no business whatsoever to interfere in the state affairs and ask Manohar Parrikar to continue. And the fourth that we are planning is flash demonstrations at short notice at the residence of Manohar Parrikar in Dolapur, or if he shifts to his official residence, the flash demonstrations will be there. I would like to appeal to the district administration, the Chief Secretary and the DGP, that it is our right to demonstrate, and unless Section 144 is imposed, you have no right to stop us. We had patience with the authorities when they stopped us on the 21st when we were marching to the residence of Manohar Parrikar. But that tolerance we will not show once again, and I request the district authorities to allow us to peacefully and rightfully demonstrate. So these are the 4 things that will be happening as part of intensifying the demand that governance should return to Goa and Goa should have a performing full-time chief minister. गोंयकारांक बरें प्रशासन जाय आसलें, मात कांय पक्षांनी गोंयकारांक एक सरकार दिवपाच्या नांवान फटिंगपणां केल्यान मुखेलमंत्र्याच्या भलायके बद्दल कोणाकच खबर ना आनी लोकांक कळोवप सुद्दां ना. हें एक अजाप. The cabinet, the chief minister is sick, the very sick chief minister says to for his powerful minister being ill, the man who is terminally ill, which has been reported. Though some in the month of February that his own people, someone from his office says he has a stomachache. From stomachache, the health minister other day says
it is a pancreatic cancer. Now we don't know what is the medical status of our chief minister. And mind it well, our health minister says, miracle will happen. Now a health minister who should have, this government should have a scientific temper, scientific, they think in miracles to happen. So what is the psyche of this government? The government which believes in miracle? Now the question comes, if there has to be governance, is the people has to be addressed properly, and because there are gallows of issues, I am trying to be very brief, I will not speak the other issues, but Goa is seized with problem, it's a pool of problem, difficulties, hardship, people don't talk, but boiling. The kettle is boiling, the water is boiling, and there is going to be explosion. Are you waiting for an explosion? Why a better sense is not prevailed? I hope the better sense prevail upon the BJP. Maybe as Irish says, if Narendra Modi is interfering, let it be a good intervention, let better advice go, and Goa gets a good governance. Parrikar would always like to tell a story. I will end up with a story which normally Parrikar says, that will reflect the mentality of the people around Parrikar. We had a famous Badshah Birbal, our Akbar. In his courtyard there was one of the very smart and witty men called Birbal. Now these are the Badshah, the king, and Parrikar is none short of a king himself. Entire his behavior, his style of functioning, he is behaving like an autocrat, like a king himself, a big size king. Now the king had a parrot which was in the golden cage. And he was given a full protection. One fine day, because of malnutrition, the poor parrot died. Now who is supposed to break this news? And it was a beloved parrot of the wife of King Akbar. Now this story has to be broken. But the person who goes there, who breaks the news, he will be first guillotined with a sword. So everybody was scared. That mentality, the scares was there everywhere. So the man, when goes to the Birbal, who is a wise man, he goes to the darbar or courtyard of the Akbar and tells, my lord, your beloved parrot is just lying there in the golden cage. He is not making any movement. His wings, he's just clapped. His eyes are just open. His mouth is open. He is not taking any food. He is neither drinking. He is not responding. To all this narration, the king said, "Arey Bapya, to mela म्हणून सांग मरे." Precisely, sir, to melo. आता तो राजा मेला कि राजा कले देश झाला हे सांगपाक सगळे भियेता. This is the story. You have to get a moral of it. Let the better sense prevail. Let there be one good Birbal to convey the message rightly and Goa get a good governance. 9 महिने झाले सरकार चलना ही खतखत सगळ्यांच्या मनान आसली. मात राजन घाटेन ती दाखोवन दिली. ताचो आमकां अभिमान आसपाक जाय आनी आमी ताच्या बरोबर रावया अशें मत उक्तायलें. राजन खाटेचो म्हाका अभिमान आनी तोखणाय दिसता. तो उपोशणाक बसलो. आमचे सगळ्याक खतखत्ताले. ताणें पयलीं करेज दाखयलें आनी तो कॉन्शियस किपर जाले आनी आमी सगळे ताचे फाटल्यान उबे रावले. ग्रेटेस्ट जोक म्हणजे आज हांवें माविन गुदिनाचो फोटो पळयलो इंडिया टुडेचो. तो बेस्ट मॅनेज स्टेट. It is not even worst managed state, it is unmanaged state. It's not even managed state. अशी तरेची स्थिती आज आसा. 1 म्हयनो न्ही, 2 म्हयने न्ही, 9 म्हयने हे चल्लां आनी आमी शंड लोकां भशेन आमी हे चलयतात. हे आमचे फासियस काबार जाला आनी तो उबो रावलो आनी ताजे फाटल्यान आमी उबे रावपाक जाय. म्हणटकीर इट इज we cannot be silent spectator anymore. पयर हांव पावलो ना त्या मोर्चाक पावलो ना ताजे पयलीं ताका मेळिल्लो. म्हाका एकच दिसता ही इज नॉट ए सेंट, इज नॉट ए बॅचलर. तो संवसारी मनीस. तो 3 फामिलीचो तो पयर ताणें आपली हांव बशिल्लो ताजे बरोबर एक वरभर ताजे कडेन रातचो बशिल्लो. ताणें आपली बॅकग्रावंड सांगलो. तो 5 जाणांचो संवसार चलयता. म्हणटकीर म्हाका एकच आज ताका विनवणी करपा जाय हात जोडून. आज तूं आमचे सबंद लोकांचे वतीन आज तूं तुजो उपास सोड. दोतोर कुलासाच्या हातान तूं तुजो उपास सोडचो अशें म्हाका दिसता. गोंयकारांनी जागे जावपाची वेळ आयल्या
आनी मागता की आनीक उशीर करूं नाका अशें जुडीत आल्मेडा उलयले. Do not remain in denial. I'm telling you, people of God, do not remain in denial. This is your day now. If you don't walk out of your homes in support of this movement to restore governance in our state by dissolving this assembly, you are answerable to yourself and to your future generations. To each of those who go out every day and fight, they will have said, I have done my job to the best of my ability, but have you done yours? Mervyn Gurino does not want to give rights to the panchayats because they can do what they please. Gandhi talked about Panchayati Raj because he wanted self-governance at the village levels. एकटो मनीस सुद्दां गोंया खातीर उलयल्यार तो गोंयकारच उलयता हे विनय तेंडुलकरान याद दवरची. तशेंच कितले गोंयकार एकठांय रस्त्याचेर उतरल्यार गोंयांक मुखेलमंत्री मेळटलो हे विनय तेंडुलकरान जाहीर करचें असो सल्लो अमरनाथ पणजीकारान दिला. एक बायल मनीस आपल्या जीवाची पर्वा करिनासतना आपल्या बरोबर बस एक दोग जाण घेवन ज्या वेळार ह्याच मैदानाचेर पोर्तुगीजांची पुलीस फौज हांगा आसली हातीन तिरंगो घेवन गोंयच्या सुटके खातीर ती बायल मनीस सिंधुताई देशपांडे आनी दुसरें नांव लक्ष्मण गोवेकरान तेचे दोग साथी हांगा पुलिसांची पर्वा करिनासतना हातीन झेंडो घेवन भारत माता की जय व नारो दिवन गोंय स्वतंत्र करपाक आवाज दिता. म्हणजे दाखोवन दिता एक मनीस सुद्दां जावं तो राजन घाटे जावं एक मनीस जेन्ना गोंयांत जेन्ना वायट जाता तेन्ना एक मनीस जेन्ना जर उलयता तर तो गोंयच्या समस्त गोंयच्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करता हे तेंडुलकरान उगडास दवरचें. गोंयकारांचो अपमान करूं नाका. त्या मोर्चान जे वांटेकार जाल्ले ते पोट तिडकीन येयल्ले गोंयचे जबाबदार लेखक असले तितून सुटके झुजारी असले आमदार असले सोशल वर्कर असले गोंयकार असले गोंया खातीर येयल्ले आमी तुज्या त्या उतरांचो निषेध करता. हांवें काल तेंडुलकराक चॅलेंज दिल्या आनी मागला की तुका सीएमाचो रेजिग्नेशन तूं कितल्या आंकड्यार दितलो. तुका जर 100 लोक येयले जाल्यार तूं रेजिग्नेशन दिना जाल्यार तुवें आंकडो सांगचो कितले लोक गोंयकार भायर येवंक जाय तेन्ना तूं गोंयच्या सीएमाचो रेजिग्नेशन दिवपाक मान्य जातलो. आयज परत एकदां हांव उलो मारता गोंयच्या बीजेपीच्या अध्यक्षा कडेन की आंकडो सांग कितले गोंयकार रस्त्यार येवपाक जाय तेन्ना गोंयांत सरकार मेळटले तेन्ना गोंयांत मुखेलमंत्री मेळटलो. सरकारांतलो एकूय मंत्री कोणाकूच उत्तर दिना. सरकारांतलो खंयचो स्पोक्स पर्सन जेन्ना कितें वायट घडणूक जाता तेचेर प्रतिक्रिया दिना. उलयता फक्त बीजेपीचो अध्यक्ष आनी कित्याचें कितेंय उलयता. बेजबाबदार बेधुंद बेफाम असो उलयत रावता कितेंय उलयता. जबाबदार जा. गोंयकारांच्या मनात जो राग तिडक खतखत्ता तेची जाणीव सजमोन घे तेचे महत्व सजमोन घे. क्रूर जावं नाकात अमानवीय जावं नाकात. जो उपोशणाक बसला तो राजन घाटे बसवना तो गोंयकार बसला गोंयच्या कल्याणा खातीर गोंयच्या फुडारा खातीर बसला. आयज हांव ह्या गोंयांत रावपी युवा पिढीक उलो मारता की तरणाट्यानो उठात जागे जायात. गोंयांत जे चलता गोंय तुमकां मुखार व्हरोंक जाय. उठात जागे जायात. हेंकां जाप विचारात. गोंयांत मुखेलमंत्री ना गोंयांत सरकार ना गोंयांत कितलेशेच प्रश्न आसा ते प्रश्न सुटावे जायना. लज आमकां गोंयकारांक आमी सगळे एकठांय रावया. इंडिया टुडेन गोंयांक बऱ्या प्रशासनाचो मात दिला ही हसपाचीच गजाल आनी विचार करपाची गजाल अशें आर्थूर उलयलो. India Today says that Goa stands first in governance. First in governance is a laughing stock. Last year it was 9th in governance. This year it is first in governance. Why? A big question mark. How they got that figure? We don't know. But I will tell you a very simple incident where governance is shown in its full bloom. About a
week back, you must have heard of the very renowned restaurant owner Niaz. You can see that Niaz restaurant still stands, but the road has changed its direction. There is a diversion of the road, but he is standing. Why? Because he wants to complete an illegal restaurant in Santa Cruz. Complete illegal, without any license from the TCP. He has broken into the walls, he has broken the beams of a society, and he has constructed 2 floors. Deputy Collector issued a stop work order, but he continues to build. This is governance. Deputy Collector issues a stop work order, but Niaz continues to do his operation. This is what we call as governance. If we cannot respect a stop work order from a Deputy Collector, then what governance are we talking about? This is not governance, this is dadagiri. You go everywhere, dadagiri. I feel only 3 people are running the government today. One is Vijay, the other is Rohan, and the third is Rani. All these people who have actually spoken against the government are now there in the government to do all this dadagiri. You go anywhere, it is their dadagiri that is working. Together with gundas. Ministers themselves are saying, Rohan Kaunte, he has made a statement saying that I don't feel like going to the secretariat because there is no governance. And now he is saying that it is the responsibility of the bureaucrats. So when you cannot govern properly, you are blaming the bureaucrats. The bureaucrats probably are doing the right thing and are not doing what these people are telling them to do. That is why he is blaming the bureaucrats. हे सरकार गोंयकारांचें न्ही जाल्यार गोंय काबार करपी सरकार आसा असो आरोप ट्रेजन डिमेलोन केला. आयज जी सभा जी आयज हांगासर आसा सांगला त्या प्रमाणे बाब राजन घाटे जी आयज हांगासर बसला ते आपल्या स्वार्था खातीर बसोंक ना, तो तुका आनी म्हाका लागून आनी आमचे पोरचेक लागून बसला गोंय सांबाळपाक. जे आमचे मंत्रीनी आमकां फुडयले गोंयकार कोण म्हणून फुटींग पण चालू जालो. 8 दिसांनी नोटिफिकेशन येतात गोंय इकपाक, गोंय काबार करपाक. आतां सांगला कोणें की बाब इंडिया टुडेन गुड गव्हर्नन्साक फर्स्ट प्रायज आनी गोंयचे मंत्री म्हणटात गव्हर्नन्स चलप. पूण हें चलना कितें? इन प्रोटेस्ट बाब रोहन काउंटे म्हणटा आय एम नॉट गोइंग टू द सेक्रेटरीएट. हो बाब पर्रीकर जी आयज मुख्यमंत्री आसा तो ओपोजिशन लिडर आहलो तेन्ना बाब राजन घाटेक तो तेंको दितालो आनी हो आयज फुटींग जो तेंडुलकार जी आतां सांगला बाब हेणें आयरिसान तें कांय कळना, ताका खबरूच ना. म्हाका दिसता राजन घाटेन खंय तरी आयज हांवें पळयला वॉट्सॅपान तो बेबद्याची भास करता म्हणा उलयला. तो सगळो पयशे तो नशेर आसा कशें दिसता. तो कितें उलयता ताकाच समजना. आज ताका हांव मागतां वचून तुज्या बाब पर्रीकराक इसार ताणें राजन घाटेक तेंको दिलोलो काय ना. आयज RTI जी कमिशनर जेन्ना अपॉयंट नासले हो बाब राजन घाटेनूच हांगासर उपास केलोलो आनी ताका कन्विन्स करून सरकाराचेर दबाव हाडून तो RTI कमिशनर काल अपॉयंट केलो. आयज मनोहर पर्रीकार खाटीर शिरकाला आसतनाय मुखेलमंत्र्याची खुर्ची सोडपाची शी दिसना म्हूण ताचे बद्दल आशिल्लो आदर गेला अशें तारा केरकार उलयलें. तूं हेडमास्तर म्हणपाचें तुका काबस्ताद आहा कित्याक तर तूं आमचो गोंय सांबाळटलो. तुजी ती वृत्ती आसा, तुजी जी भावना आसा, तुजी जे लोकांक लागून काम करपाची हें आसा, प्रोत्साहन दिवपाचें लोकांक आंगान गरमी आसा ती सामकी आमकां जाय तशी आहा. म्हणूनच हांव सांगता की तूं आमचो हेडमास्तर. पण आज म्हाका म्हणून दिसता की तूं पिवून सुद्दां म्हणपाच्या लायकीचो ना म्हणून. एक सादो पिवून म्हणपाचो तूं लायकीचो ना म्हणून. कित्याक ती
आसा कितें इतिहास आमी नरेंद्र मोदीक बरयले 8 महिन्या पयलीं बरयले हांवें तुजो सीएम आसा हो व्यवस्थित काम करिना तुज्या ह्या सीएमाक मार मातशी बडी तू थंय हेडमास्तर जाला एका हेडमास्टराक सारकें हें कर म्हणून पण करूं ना हांगा बायलां सुरक्षीत ना दादले सुरक्षीत ना हांगा तेंचो एमएलए सुरक्षीत ना ताका सुद्दां बडोवन धपटून काम मोकळे जाले तुमकां म्हाका आनी एक सांगीत दिसता मनोहर पर्रीकर जेन्ना रक्षा मंत्री आसलेलो फटफटीन फटकिऱ्यान म्हाका दिसता ताका जाय तितले फॉर्म्युलेटाचे नुस्तें खवयले आनी तेजे पोट कुसोन उडयले आणि म्हणूनच ताका ही आजारी पण ताका दिसले त्या विजय सरदेसाय की आपण सीएम जावंक जाय तेन्ना हेजे पोट कुसयल्या शिवाय आपण सीएम जावचो ना म्हणून या फटकिऱ्यान ही कारस्थानां केल्या आणि आताच पळया तुम्ही हे लोक सगळे जाण तेजे जीवार सामके उठून आसा ताका एकट्याक सुद्दां दिसना बाबा तो हातून आसा आमी सगळे जाण तेंको काडया कितें चलयला आमी 15 लाख लोकांचे हेजेर युद्ध आसा आज आमचे रडटात युद्धान आज आमचे अशें दिसता खंय आसात आमी तेंच्यांनी युद्धाक सुद्दां आमचे विकले भायले भुरगे हाडले बिहारचे कित्याक आमचे राज्यपाल ती बिहारची आहा आणि ताका लागून बिहारच्या लोकांक हाडून हांगा सगळ्यांक भरले नुस्त्या मार्केटान खंयच्या भाजी मार्केटान खंयच्या ऑफिसांनी खंयच्या सेक्युरिटी सगळे हेंच्यांनी भायले लोक भरले आमच्या भुरग्यांनी कितें करप सुसागात आणि म्हणूनच या फटफटीन फटकिऱ्या त्या ढवळीकराक हे जे मोठे मोठे आमचे खड्डे रस्त्यार घालून हेल्मेट घाल म्हणून सांगता कमरारी लोकांची तकली सगळी वागावून दवरले यांच्यानी आणि हे लोक ताका सपोर्ट करता त्याच्या आथरुणा करे म्हाका सीएम दी अशें म्हणून बोब मारतात आणि तो सीएम जो हांव हेडमास्तर म्हणटाले ताका आज हांव म्हणून हेका पिवनाची सुद्दां लायकी ना म्हणटा ते कारण हे ते वचून तेच्या तकलेर बसता आणि वो सामको भिवन कडकडून कसो तरी तेणें सांगला न्ही नरेंद्र मोदून कैसा भी होने दो कुछ भी होने दो हमारा सरकार वहाँ आना चाहिए तब तक आप लोगों को ये मत बताइएगा आप नीचे उतर रहे हैं आप वैसे जैसे है वैसे ही रुकिए कुछ आवाज करने की जरूरत नहीं अरे कौन राजन घाटे कौन तारा केरकर कितने आए और कितने चले गए क्यों परेशान होते आपके ऊपर नहीं हमें पार्टी संभालना है त्याच्या भुरग्यांक सुद्धा धमकी दिला रडप ना मनोहर पर्रीकर इतलो बरो ना तुम्ही रडप ना तुम्ही जर रडले तुझ्या बापाची नाटका केल्या राफेला बिपल्याची ती सगळी घालून तुमका सगळ्यांक भितर घालता असले सुद्धा भुरग्यांक धमकी दिला असे खूपशे नाटावळ्यो मनोहर पर्रीकरांचे आमचे आसा मनोहर पर्रीकर सगळ्यांचे फायली काढून दवरता हय चुट्टीचो झरोप दाखोवन तुझी फायल आसा म्हजे कडेन अशें करून राजकारण केला हेणे एका लोकांचे श्राप भर पावसान हेणे लोकांची घरां मोडली दुकानां मोडली लोकांक रस्त्यार हाडले खंयचो साप खंय वयतलो फातोर्डेकान खंय वयतली लाई खंय वयतली हे सगळे लोक देवी देवता खंयचो साप जो आसा तुझ्या सारकेला कितले किडे घालतलो सांगपाक जायना त्या मडकयकरांची दशा पळय गोंयच्या साहेबान ताका चिंतून दवरलो आज गोंयचे लोक जर भायर सरना हेचो अर्थ घ्या न्ही की लोक चाळावंक ना म्हणून लोकांक खूब खबर आसा कितें करूंक जाय आनी कितें करूंक नाका Audience, resolution taken at a meeting of citizens held on 24th of November 2018 at Azad Maidan. This meeting strongly condemns Manohar Parrikar for selfishly clinging to the Chief Minister's chair despite being physically incapacitated and critically ailing over the last 9 months. This meeting further condemns Goa Governor Mridul Sinha for being a mere spectator to the breakdown in the administration and having failed in a constitutional obligation to intervene and restore governance in the state. This meeting resolves to intensify the agitation across the state in all the 12 talukas to demand a full-time performing Chief Minister so that governance can be restored in the state.
I please request you all to raise your hands and approve this resolution. I wish it should be this assembly resolve. Yeah, this assembly resolves. गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा ही गोंया खातीर ना, ती भाजपाची भक्त आसा असो आरोप प्रतिमा कुतिनोन केला. मिस गव्हर्नन्स इज गोइंग ऑन. आज वता थंय सगळ्याकडे म्हारगायचो उजो जाल्लो आसा. आमी बायलो तुका रस्त्यार येता, सिलिंडर 960 रुपया जाल्लो आसा. पेट्रोल म्हारग जालें, उदक म्हारग, सगळें म्हारग जाल्लें आसा. पूण हे गव्हर्नमेंट आयज न्हिदिल्लो आसा. मृदुला सिन्हा म्हूण आयज जुडीत भायर उलयलें. जुडीत भायर आयज फायदो ना ती वचून. आमचें रिप्रेझेंटेशन गेल्लें, आमचे आमदार गेल्ले, लोक गेल्ले, महिला काँग्रेस गेली, तुमी गेली. कितें आउटकम आयलो? कांय ना. मृदुला म्हणल्यार थंय कोमल, सॉफ्ट नेचराची बायल. नांव म्हणटा तें मृदुल म्हणल्यार कोमल. पूण तेजे आयज तुमी हृदय म्हणटा तें ताजें काळीज म्हणटा तें इतलें घट जाल्लें आसा बिकॉज शी इज अ पपेट इन द हँड्स ऑफ बीजेपी गव्हर्नमेंट. एंड नथिंग एल्स. देयर इज नॉट वर्थ इट. शी इज सिटिंग एज अ पपेट. शी इज नॉट फिट टू बी अ गव्हर्नर बिकॉज शी इज डान्सिंग ऑन द शी इज बिकम अ कटपुतली इन द हँड्स ऑफ अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी. अरे तिचे कडेन आमी वता, ती बायल आनी आमी बायल म्हूण मागता. तुका कसो सोंपलो जालेना की एक आमचो गोंयचो भाव हांगा भडभडपा लागला. दुसरे म्हणटात की आयज मंत्रीपद सगळे मिनिस्टर्स आनी MLAs आर डान्सिंग देयर फॉर इफी. ऑल एक्ट्रेस आनी भायले आनी भितरले सगळे लोक आयिल्ले आसा. तांची खातीरदारी करपाक 5 स्टार तांकां जेवण दिवपाक भोंवपा लागल्या. आतां लास्ट म्हणटा तें सांगता. काल आमी राजन बाबा कडेन आयली महिला काँग्रेस डेलिगेशन. तेजे बरोबर आमी आयली कितें 4:30 आयली. 8 सुमार तेजे बरोबर आशिल्ली. हांगा एक NGO म्हणटा तें कारा कडेन आशिल्लें. आनी कारा वताले आनी आमी बशिल्लीं. झप करून पुलीस फोर्स आयलो, एम्ब्युलन्स आयली. आनी विथ ऑल रिस्पेक्ट आय वूड लायक टू नेम हिम USP बाब नेल्सन आल्बुकेर आयलो. PI सिद्धांत आयलो म्हजे कडेन आनी पालो मॅडम पालो चला तेकून पालो ऑर्डर आयिल्ली आसा. कोणाची ऑर्डर? आमी विचारलें कोणाची ऑर्डर? नॉट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेगिन्सनाची. आमी कित्याक लागून? ताजें मुखाल्लें हेल्थ कंडिशन बरो ना. डॉक्टरान सांगलां एंड ही हॅज टू बी एडमिटेड इन GMC. आय टोल्ड बाब नेल्सन दे DYSP एंड सिद्धांत, don't be puppets. You know this BJP has got this government has got this. These are pressure tactics. We demanded, we NGO and we demanded and we said, get this cardiogram, ECG done here. Machinery काढली, पोपा गेल्यार perfectly fine. 90 to 95% is okay. Secondly, BP absolutely perfect. So I told DYSP and PI that you can't do this. They come to me and they're telling me, are you ready to take a declaration? Are you ready to give a declaration in undertaking? I don't know what risk. I know what God said to. I just didn't give a second thought. I just said yes because forget Mahila Congress president second, but I'm your sister and we give an undertaking. We give an undertaking and I just start calling. I just start calling at 8:30 and said, Pratima, I'm proud of you. I told him it's not about Rajan. It's about each and every one. It's about the future of our children. Secondly, I would like to tell you, declaration मजा घेता. तो राजनाचे हेल्थाचे आणि परिकर थंय बरो ना. ताचे declaration कोण घेता? हेर गोंयकारांनी ह्या वेळार उलोवप केलें. विनय बाब पेंडुळकराक हांव सांगपाक सोदता, राजन घाटे ह्यो खिचाळीचो बसला, तो स्वताच्या कॅपॅसिटीचेर बसला, एक गोंयकार म्हणून बसला. तुका कांयच हक्क ना. हाच्यात बसताले बसुनी, आमकां कांयच पडलेलें ना. तूं मरताले मरुनी हें सांगपाचो विनय तेंडुळकराक हक्क ना. म्हाज्या हिसपान ज्या तेणें ही उतरां काडली हेचो तो आल्कोहोलीक टेस्ट करपाची गरज आसली. आल्कोहोलीक टेस्ट करपाची गरज आसली. जर आल्कोहोलीक टेस्ट अल्कोहोलचो मेळ्ळें जाल्यार हे पेपराक न्यूज दिवपाची गरज नासली. ही वॉज इन इन्फ्लुयन्स ऑफ अल्कोहोल अशें म्हाका दिसता. जर तो गोंयकार खंयचो पॉलिटिकल पार्टीचो मनीस जावं तेच्या तोंडांतल्यान गोंयकार आपलो एक गोंयकार मरतले मरुनी ही केन्ना उतरां येवची ना. हांव चड उलयना. मनोहर पर्रीकराक रेस्टाची गरज आसा. तो हिची हालत कितें परिस्थिती कांयच खबर ना. आयज अख्खे गव्हर्नर्स म्हणटा ते गोंयाचे ते एकदम सकयल्या लेवलीक पावला. नाच बरोबर आसा. त्यातले ते आमचे मांद्रे मतां जाल्यार आमकां आमदारच ना. आमची वस म्हणजे आमकां आनीक रडपाची आमची परिस्थिती ह्या सरकारान हाडल्या. तर ह्या व्यासपीठावयल्यान ह्या सरकाराक सांगूंक सोदता, एक तर CM बदलात नाल्यार गव्हर्नमेंट सोडात. बाकीचे गोंयकार गव्हर्नर्स हाताळपाक सक्षम आसात. बरे लोक ह्या सरकार ह्या असेंब्लीत बसलेले आसात. तांकां संदी दिया. प्रधानमंत्र्यान आणि अमित शाह जी ताबडतोब कारवाई करूंक जाय आसली ती केली ना. आणि गोंयकारांचो जी घुसमट करून दवरली ताचो हांव सरळ जाहीर निशेध करता.
केंद्र सरकारान अशें वागपाचें न्हू. केंद्र सरकारान आपली जबाबदारी घेवन मुख्यमंत्र्याच्या जाग्यार दुसरो कोण तरी अपॉइंट करून गोंयकारां खातीर प्रोविजन तयार करून दिवपाक जाय आसलें. तें आयज मेरेन दिलें ना. केंद्र सरकारान आपली जी कितें जापान तारखे सोडून दिल्ली आसा त्या मुर्दाडपणाचो हांव निशेध करता. त्याच बरोबर राजन बाब घाट्याच्या ह्या आंदोलनाक आमचो सगळ्यांचो सर्वस्वी पाठिंबो आसा. हांव ही घोशणा दिवपाक सोदता त्याच्या बरोबर तुम्ही दितले. राजन बाब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. राजन घाटे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. राजन घाटे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. हे आंदोलन हांगासर सांगचे ना. राजन घाटेन जरी हांगासर उपोषण सोडले आसात जाल्यार आम्ही हे आंदोलन घेवन प्रत्येक तालुक्यात वयतले आणि ह्या तालुक्याची ह्या आंदोलनाची फाल्यांसानूच आम्ही जाहीर सुरुवात करतले. जर तर आज एक गव्हर्नमेंट ऑफिशियलाक जर बरो नामने बरो घरा बसयता, जर तर एक 2 MLA अनफिट म्हणून पर्येकार म्हणटा तूं अनफिट आसा ताजी फाटी काढून दुसऱ्या कडेन दिता जाल्यार तूं हांगासर फिट आसा म्हणून हांगा येवन दाखोवचें तुवें. खुबश्या जाणांनी एक कॅम्पेन चलयलो. आमचो कॅम्पेन आशिल्लो राजन बाब हो काँग्रेसाचो मनीस. खंयच्यान फोटो काडले ते खबर ना. एका सगळ्यांच्या स्ट्रॉंग म्हणटा त्यांनी खंयचे फोटो कोणाच्या वांगडा कितें रिलेशन आशिल्लें कितें वांगडा बीजेपीचे भक्त हे सगळ्यांच्या स्ट्रॉंग आसा. तांच्यांनी फक्त एकूच केल्लें आसा की आपले भक्त रेडी केल्ले आसा, दोळे ब्लायंड भक्त. आनी हांव सांगूंक सोदतां जरी तर हांव आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट आशिल्लो पूण आयज ह्या हेजेर हांव ताका काँग्रेस मनीस नाजाल्यार काँग्रेस पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून हांव पळयना. हांव एक गोंयकार म्हणून हांगासर उबो रावलो आनी सदांच रावतलो. ब्रिटीश आमकां सोडून गेले पूण ताजी पॉलिसी अजून पर्यंत तुम्ही इम्प्लिमेंट करता. डिवायड अँड रूल. आयज काँग्रेस ह्या काँग्रेसाचे मनीस किंवा बीजेपीचे मनीस गोवा फॉरवर्डाचो आम आदमी पार्टीचो आज एक सांगूंक सोदता आमी पूर्ण गोंयकार म्हणून हांगासर उबे रावले आसात आणि फुडें सुद्दां एक फायट जर आसतली जाल्यार गोंयकार म्हणून उबे रावतले. हेजे मदीं पार्टी डिवायड करपाचें ना आमकां. I now request Dr. Francisco Culasso to please say a few words. We are very grateful that despite his age, Mr. Manoj Parrikar has still a heart. Over to you, Mr. Dr. Culasso. Please tell all these people, Tenuka, Amit Shah, Modi, all of them who were playing it fast with you there, to stop it right away. And let Mr. Manoj Parrikar face death with the small ounce of respect that remains in him. We don't wish him to die. Many people say, why are you talking like this, Dr. Culasso? Tomorrow your turn will come. Yes, I know that my turn will come. And maybe very soon. But if something happens to me, although I am not a public person, I will not make it a secret. I will tell everyone. And I will not allow anybody to make political or any sort of capital over my words. Now I wish to request the press. The press has been too good. We are really happy to feel it today, that day also for March, they went there in very good numbers. And they are very, very powerful. So my request is, instead of feeding us with all those updates about Parrikar, please request a press conference. And you yourself should go there and find out the real state of this comatose chief minister of ours. And if it doesn't take you, please stop giving any updates anymore and teach these BJP monsters a lesson of life. The day when we had that morsha, right, Sangatana Spirit, Sosta Spirit, Nagarika Spirit, आणि आमदार पुस्तक कुठं ताकी सांगताय
policemen were more than the participants. After Koyam to me, we were innocent participants. Peaceful demonstrations. You know how the police is, you know. They look at and they should first tackle the terrorists in the BJP and they won't tackle them. Then come after that. You know how to be peaceful, the peaceful people. Yeah. And then I have to tell you another thing. आज आम्ही एक टेम्पो घेवपाक आमची पावा राजान घाटी तो इतलो नामदीक फामाद मनीस किर्गिवोन इमान तो नम्र स्वभावचो हांव तेका चड ओळखना म्हणून पूण चडोच हांव तेका उलयलो तो म्हजी काळी सारकी मोवाळ जाली तेका इतले गूण शिगूण आहाय I am really falling in love with him. But she has left everything to come here. आपले कोणाची आपल्या कोणलो करपाक तेणें आपलो जीव ओगडायलो त्या दिसांनी आनी मनान लेगीत तो पावला पूण आमकां कोण दिसना तो आमकां पयलींचो तो आमचो मनीस तेंडुलकरान कितें सांगलां तो कोण activist, तो काँग्रेसमॅन तेंडुलकर बाबा आमकां सांगताय राजन बाब कोणूच जायना पूण तो मनीस तेंडुलकर मनशे कोण ना तुमी मनशाचे आज आमी मोठ्या प्रमाणात आमचें आंदोलन सुरू करता I for myself, I am totally for this cause. I have told even my patients and my family, if I am arrested, I will go to the patient. You may have to do without me. Not that I am very necessary. If the two Nanda I am going to have. But let the shit counting go. Not only to these monsters in the BJP, but also to the lady who sits in donor power. He watches everything, you know, like a silent spectator. Shame on her. So my dear brothers, let us unite. Let us unite. Because what is going on is not only cruelty, it is barbarism at its worst. Thank you very much. विनय तेंडुलकार वयान व्हड आसलो तरी मात तांणी राजन घाटेक अजून वळखोंक ना. वळखल्लो जाल्यार अशी भुरगेपणां करचो नासलो अशें राजन घाटेन जाहीर सभेंतल्यान तेंडुलकराक सांगलें.
आणि गोंयकार पण आसा तेजे कोण भाशण करता न्ही गोंयकार पण तांकां ती लज दिसूंक जाय आसली आयज खरें गोंयकार पण धरूंक जाय आसलें धमकी दिवंक जाय आसली कितें म्हणून आमी ना जाल्यार तूं एडमिशन करिना जाल्यार आमी भायर सरतले म्हणून पण तांकां गट्स ना ते फक्त भाशण दितात आनी तुमी लोक वोट दिता ताचो विचार करा ही जर भूमी आमची राखूंक जाय जाल्यार हांव बारीकसो एक सामान्य मनीस म्हाका कोण ना म्हाजो बापूय कामदार पण एक सांगता त्या मातृभूमी खातीर मरपाक सुद्दां तयार आसा त्या खातीर सल्लो दिवपाचो दवरता तो सल्लो मोदी की आनी अमित शाह हे अमित शाहचे चमच्यान गुलाम जावन आसा पण म्हाजो गोंय अमित शाह आनी मोदीचो गुलाम केन्ना जावचो ना म्हाजो गोंय ह्या सुटकेस ह्या म्हज्या फ्रिडम फायटरांक दिला आनी तो तसोच उरतलो म्हणून सांगता म्हाज्या 15 लाख लोकांक भितर आमचो कोण तो तेंडुलकराची फॅमिली आनी तेंडुलकर येता मनोहर पर्रीकर बाब येता हेची फॅमिली येता सगळे गोंयकार येता त्याच्या खातीर हो लढो दिता पण लोक फेसबुकार बरयता राजन फ्रॉड आनी हे ते हांव तांकां कॅर करिना हांव जाप दिना पण तांकां सांगता की लढाय ही आमची फुडल्या जनरेशनाक जावन आसा तुमकां आयज कळचें ना पण फाल्यां कळटलें आयज जर गोंयान हें जालें फाल्यां आनी खंयचें जातलें महाराष्ट्रान जातले कर्नाटकान जातले आनी आमचें म्हणटा तें कॉन्स्टिट्यूशन काबार जातलें आनी हो हेतू म्हाका दिसता चड करून ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटाचो आसा आनी तितून हे सामील जावन आसा इंडिपेंडंट आनी गोंयकार पण दाखोवणारे आनी जे भाऊ साहेबाचे म्हणटा ते मनशान म्हणटा ते सुद्दां आसा